नमस्कार न्यूकर तुमकां सगळ्यांक आणि आयज नव्या वर्साच्यो म्हळ्यार गुढी पाडव्याच्यो पुराय गोंयकारांक माय गोवा नेटवर्कच्या वतीन हुनहुनीत परबी एक नवीन वर्स सुरू जाता। पूण ह्या नवीन वर्सान कितें नवीन आसा हे बीन विचार करपाची गरज आसा। आयज सद्या आमी मांडवी न्हंयच्या कडेक आसा आणि हांगासर कित्याक आयल्या जाल्यार एक स्टोरी करपा खातीर तुमचे खातीर एक बातमी करपा खातीर आयला। कितें आसा ही बातमी विचार करपा सारकी आसा। ल्हान आसतना आमकां खुबदां शिकयताले की हिरवीचार चादर कशी आमच्या गोंयान आसा। हे हिरवेचार चादर म्हळ्यार झाडां, हांगासरली रानां आनी जायत्यो गजाली ज्यो आमी हांगासर पळयतात आमच्या गोंयान। पूण ते खरेंच उरला काय? एक 10 वर्सां पयलीं 5 वर्सां पयलीं एक असो आमी उलयताले की गोंय आदले गोंय सारकें उरचें ना आनीक 5 वर्सान 10 वर्सान, आनी ते नेमकें जावपाक लागिल्लें आसा। विचार करपाची गरज आसा। फाटल्या दिसांनी पणजेन जेन्ना एक झाड कापताले तेन्ना केदो व्हडलो बोवाळ जालो। पूण म्हाज्या फाटल्यान वेऱ्या सायडीक तुमी पळोवपाक शकता धर्तरेचे म्हळ्यार धर्तरेक आमी आवय म्हणटा जाल्यार हे कितें चल्लां आनी इतली झाडां हांगासर जी आशिल्ली पयलीं, कारण ताच्या सायडीक जर पळयत जाल्यार तुमकां सारकी ग्रिनरी दिश्टी पडटा आनी ती कितली ते उरतली। फुडलो गुढी पाडवा परस हांगासर अशीच ग्रिनरी उरतली काय ही जी सायडीक आसा ती म्हणटा। काय सगळे कडेन कॉन्क्रिटाचे जंगल जातले, कारण ह्या कॉन्क्रिटाच्या जंगलान आमकां श्वास घेवपाक कितले मुश्कील जातले हेजो एक एग्जाम्पल आमी कोविडा वेळार ऑलरेडी पळयला। पूण येदे व्हडलें जेन्ना कन्स्ट्रक्शन जाता तेन्ना इतली झाडां मारपाक परमिशनां मेळटा किंवा इतले झाडांचे कत्ल केलो वता, सो तेन्ना कित्याक आजून पर्यंत मोठ्या प्रमाणान गोंयान हाजेर आवाज जायना काय? दुसरी गजाल, ही झाडां जी बाकीची दिसता तुमकां, म्हाज्या कॅमेरामॅनाकूय सांगता की तुमी एक वेळ दाखोवं शकता जे कसिनोच्या फाटल्यान बीन ही सगळीं झाडां आसा, जी सगळी माड आसा, जे बरी बरी झाडां आसा ही उरतली काय? ऑलरेडी कितलीशींच झाडां कापपाक लागिल्ले आसा। हो जो येदो व्हडलो घावो दिसता जो धर्तरेचेर पडिल्लो आसा, तो घावो कशे तरेन पेकयतले काय आमी अशे रितीनूच गोंयान जगपाक शिकपाक जाय। नवें वर्स आसा, नवी एक विचार तुमच्या मनान येवपाक जाय म्हणून ही कार्यावळ घेवन येता। हांव नकळो खंयच्या लोकांक कशें जागोवप तें, हांव नकळो हे बरोबर काय चूक घडल्या म्हणजे परमिशन जे मेळ्ळा तें बरोबर मेळ्ळा की चुकीच्या रितीन मेळ्ळा तें, हांव नकळो की फाल्यां हेजो परिणाम कितें जातलो तें, पूण नक्की हाजो परिणाम खंय ना खंय तरी एडवर्स इफेक्ट जातलो, वायट तरेन आमकां भोगचो पडटलो हें नक्की आसा। आनी जर ते भोगपाक जायना, आमी बरे भशेन जर फुडें लायफ आमी काडपाक जाय जाल्यार आतां विचार करपाची गरज आसा। नवे वर्सा नवी सुरवात करुया, एक बरे तरेन विचार करुया, पर्यावरण राखुया।